देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो आविस्पोर 12 वोळ 1-11. पास्काचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतानीक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परमोस करताली आनी ताची सांगाती जेवणाक बसलेल्या मदीं लाजार आसलो. हो सोळ जोता मानाचें चोड मोलाचें एक रातभर परमळीत तेल घेवन मारीन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत परमळान गोर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलेलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हटलें, हें तेल 300 रुपयांक विकून ते दुडू दुर्बलांक दिवंक नजो आसलें. ताका दुर्बलाचें पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हटलें. ताचे लागीं पोनगोतीची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले ते तो आपणाक काडी. जेजून म्हटलें, तिका किमार करूं नाका. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो परमळ सांबाळचो आसलो. दुबळी सदांच तुमचे मोदें आसात, पूण हांव तुमचे मोदें सदांच आसचो ना. जेजून थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच तीं थंय आयलीं जेजूच्याच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल यादनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास दवरतालीं. देवाचें उतर. देवाचो उपकार. नियाळ. जेजू आपले संवयो प्रमाणे देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवादाचें पुस्तक ताका हाडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उस्तिताना अशें बरयल्लें आसा ती सुरवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गरीबांक बरी खबर दिवंक. जेजून आपल्या गांवघरा देवाची बरी खबर परगटली आनी इजायास प्रवाद्या उदेशी आपूण मागलोलो म्हूण कळीत केलें. आमकां जण एकल्याक देवाचे बरे खबरेची परगटणारां जावंक आपोवणें आसा. आमेन.